आम्ही ऐकलं की तुम्ही तालिगांवसून कॉन्टेस्ट करता म्हणून आयज तुम्ही वेणुगोपाळ मेळपाक गेले केसी वेणुगोपाळ हय कितें उलोवप जालें? उलोवप जालें म्हणजे मेळ्ळो ताका काल खूब गर्दी आसले कारणान काल मेळोंक शकलो ना आनी आज मेळ्ळो सांगलें हांव तालिगांव ब्लॉक पयलीं आनी जर पार्टी सांगता पार्टी फुडें सर सांगता पार्टी तिकेट दिता जाल्यार हांव फुडल्या विधानसभेक तयार आसा. तेंच्यांनी कितें तुमकां आतां उलयलें तेंच्या बद्दल तेंच्यांनी कितें फिडबॅक ना काय ना आता ते वता आसतना मेळ्ळें न्ही सगळे तांकां वचपाची घाई आशिल्ली सांगलें तांणी गो हेड तुमची बसून 1 to 1 जावं ना बसून 1 to 1 आतां कालच्यान तो मिटींग घेत आसना रे बसून 1 to 1 कोणाकच निवना न्ही अजून. पूण काल दत्त प्रसादूय येवन मेवलेलो आसा. काल येवन पळय तेका बाबा 1 to 1 मेळोन गेलो. हय 1 to 1. ते हांवें न्हू तेका ताजेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना तो 1 to 1 मेळोन गेलो कितें गेलो तें तो जाणा कितें तें तर फकत तुमी सिलेक्टेड उलयतले कितें आतां तुमी म्हणटा ताजेर उलयना म्हणटा एक तोय इंट्रस्ट दाखयता कॉन्टेस्ट करपाक लागून हय. तुमी म्हणटा ताजेर उलयना तर तुमी सिलेक्टेड हेजेरूच उलयतले. सिलेक्टेड हाजेर म्हणजे पळय प्रत्येकाक आपापले इंट्रस्ट आसता न्ही हांव आतां कितें सांगू हांव काँग्रेसचो आतां गेली 5 वर्सां हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट तालिगांव वचूची आनी हांव काँग्रेसीन काम करता इतले वर्सां रोणी बाब आमचो बसलो तेन्ना आमी खाली 1700 मतांनी डिफीट जाली ते पण कितें जालें तुमकां खबर आसतलें कितें जालां म्हणून ते ताच्या नंतर भाई क्लब बसलो त्या टायमार आमी 9.5 मतां घेतली काँग्रेसीन ताच्या नंतर जिल्हा पंचायत जालें जिल्हा पंचायतीकून आमी जिल्हा पंचायतीचो अर्दो भाग जो आसा तो म्युन्सिपाल्टी पडटा अर्दो म्हणजे 40% म्युन्सिपाल्टीक पडलो जाल्यार बाकीचो तालगांव पडटा तेन्ना आमी 4000 मतां थंय घेतली तर त्या टायमार हे सगळे लोक खंय आशिल्ले आतां जेन्ना येता सो बेसिकली तुम्ही म्हणटा की तांचे खंयच सादव ना म्हणून आतां ते काँग्रेसी कडेन येतात म्हाका काय खबर अशें तुमी सांगूंक अशें तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना तर ना पळय कितें डायरेक्ट कितें उलोवपाचें तुम्ही अशें फाटी फुडें करता म्हणून मागीर तो लोक घुसता अशें दिसता समजता ताका पळोवंक जाय बाबा हांव काँग्रेसचो कार्यकर्तो काँग्रेसी बरोबर आसा पक्षान धरोवपाचें पक्ष जसो आदेश दितलो त्या प्रमाणे फुडें वचप. दत्त प्रसाद फाल्यां जर एंट्री मारली जाल्यार तुमी तेका वेलकम आमी करता ऑलरेडी दिल्लेच आसा पयर आमी सगळे दिल्ले आसा तेजे की आमकां कितें? आमी दिल्या न्ही आमी गेले फाटल्या दिसांनी आमी वचून ती काँग्रेस हावसान दिल्या आमी आमकां कितें तेजे कितें दिला फाटल्या फावट तुमी कितें दिला पळय तें मातशें एक्सप्लेन करता कितें तें एक्झॅक्टली. की आमकां बेजिकली कितें जाला फाटले फाटी आमी तेका तुमचें नांव आनी डेजिग्नेशन म्हाजें हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट हांव सेक्रेटरी तालिगांव ब्लॉक म्हाजें नांव भुपेश प्रभुदेसाय. कितें जाल्लें फाटले फाटी देर वॉज अ इशू की दत्तप्रसाद नायक जॉयन जाता आतां आमकां कोणीय जॉयन जालो पार्टीक कांय प्रॉब्लेम ना पूण इशू कितें आसता जेन्ना ना लास्ट मिनटाक जॉयन जाता देर इज समथींग कॉल्ड लास्ट मिनीट म्हणून तो last minute गेला म्हणटा? एक्सप्लेन केल्लें आतां आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट ज्ञानेश्वर साहेबान एक्सप्लेन केलां की प्रॉब्लेम कितें जाता लास्ट मिनटाक येता जेन्ना टोनी साहेबा बरोबर आमचे बरोबर तो इलेक्शनाक ना ZB आमचे बरोबर तांणी BJPक सपोर्ट केलो भाई घालपाच्या टायमार तो BJPक सपोर्ट करता तो सदांच BJP आपली फॅमिली म्हणटा आनी BJP फॅमिली म्हणटा आनी काँग्रेसीची तिकेट घेवपाक लास्ट मिनटाक तूं भितर सरता सो दॅट वॉट तालिगांवच्या लोकांचो एक हें आशिल्लें मत की असले मनीस जे संदी साधू आसा तांकां काँग्रेसीन कित्याक दिवपाचें काय म्हणून सो जेन्ना ही इज रेडी टू कंटेस्ट ज्ञानेश्वर गोंयकारान पयलींच सांगलां की तो 27 काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसतलो तालिगांवांत आनी मोदीच हो घुसपूस करून लोकां मदीं भ्रम हें करपाक सोदता इतलें कांय ना तेजो तो संदी सादू करीस कित्याक ताका कांय सादलें ना तो BJPची मेळ्ळी फाल्यां तो BJPक बसतलो ताका कितें आसा खंय मेळटा थंय तो आसा तो म्हणटा मोदीच आपूण आम आदमी मोदी म्हणटा BJP मोदी म्हणटा ही इज एवरीवेर आनी ताका कितें संवय जाला जेन्ना ताका इलेक्शन येता पळय लागीं ताका कडकडो येता दिसता म्हाका की आपूण जिखतलो तो जयकांत शेखरेचे पयल्यान डायलॉग की मी आमदार होणार तशें ताका दिसता स्वप्ना पडटा ताका बेजिकली ही तो संदी सादू आनी कांयच ना आनी ताचेर कांय उलोवप अर्थ ना तेका बेसिकली तुम्ही कितें म्हणटा की तो लास्ट मिनीट कोणूय येवपाक शकता फाल्यां कोणूय BJPचो व्हडलो आपूण पूण तुमी म्हणटा की तूं तिकेटीक क्लेम करपाक शकना ना बेजिकली कितें जाता पळय आतां हांव कितें म्हणटा काम करा पार्टीचे पार्टीचें काम करा न्ही काम करा 5 वर्सां काम करा त्याच्या नंतर मागीर पार्टी कडेन क्लेम करा पार्टीन वेलकम आहा पूण तूं तिकेटाक दावेदारी करूं शकना कसो करतलो So तुमी तेका अपोज करता जालें ऑलरेडी अपोज केल्लो आसा आमी आमचे म्हाका सांगा तुमकां गिरीशान हेजेर कितें सांगलां ना गिरीशान सांगलां आमकां क्लियर कट की ब्लॉकाक जो पर्यंत कॉन्फिडन्सान घेवचें ना आमी कोणाकच एंट्री दिवचें ना आनी जे ब्लॉकाक मान गिरीचो तुमी गिरीश साहेबाचो तुमी इंटरव्यू घेतला आसतलो आनी गिरीश साहेबान क्लियर कट मिडिया फुड्यान सांगलां की जें कितें घेतलें तें आमची हायकमांड ठरयतलो आनी ब्लॉकाक आमी विचारतले आनी डिसायड करतले आमकां अश्युरन्स आसा म्हाका सांगा सद्याक 27 तुमी तालिगांव जिखपाक शकता कितें आहा हय हो विश्वास ज्या तुमकां? ज्या ज्या पद्दतीन हांव काम करता कितें त्या पद्दतीन हांव लोकां बरोबर आसा हांव लोकां बरोबर आसा आनी सगळ्यांनी म्हाका सांगलां तूं फुडें सर
हांव तुमच्या फाटल्यान आसा तुम्ही म्हणटा लोकांक बरोबर पूण केन्ना तुमी इश्यू घेतना आमकां दिश्टी हे पळय एक सांगता लोकां बरोबर इश्यू घेवपूच जाय अशें नासता हांव हांगाच जल्मला म्हजें घर ताळगांवां म्हजो आजो पणजो हांगासरलोच आनी अशा टायमार हांव सगळ्या बरोबर आसा थोड्यांक कितें आसा ते फेसबूक आनी issue घेतला अशें ना. हाजेरूच मनीस फामाद जाता अशें ना बेजिकली इशू घेतला अशें ना की आमी तालिगांवचे ते शेतान बिल्डींग जी येता ताजेर आमी इशू घेतलेलो ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट आमी ग्रामसभेनूय हंगामा केला की तालिगांव जे बिल्डींग येता स्काय स्क्रॅपर ताका उदकाचें प्रोविजन नासतना आमचेर लोडटा म्हळ्यार कितें आसा ती कॅरींग कॅपेसिटी म्हणटा पळय ती उदकाची ना ही इज सपोर्टींग आमकां तेजे आमी हायकोर्टान सुद्दां एक केस घातलेली आसा तितूनय सगळे कडेन आमकां सपोर्ट आसा आनी जे सगळे कडेन जें आसता तेन्ना तेजो सपोर्ट आमचो ओवरऑल आसूं हें आसूं बाकीचो सगळो आसा आनी बाकी कडेन सगळे कडेन ना फक्त कितें आसा ही इज ओन्ली अवॉयडींग अ फेसबूक म्हळ्यार बेजिकली थोड्यांक कितें दिसता Publicity ना करिना. ना बेजिकली ताका पब्लिसिटी बेजिकली तो लोकां मदीं भोंवता ताका फक्त कितें आसा ही वॉज अवॉयडींग पब्लिसिटी पण आतां दिसता की पब्लिसिटी सगळेंच जाल्यार आतां पब्लिसिटीच करची पडली आतां ताका तेंच सांगतलो हांव आतां तेणी ताका कोणी तरी एडवायस दिलो बाबा पब्लिसिटी हें सगळें म्हणून सो मिडिया सगळें जाल्यार फाल्यां आमी मिडिया फुड्यान तो इज रेडी टू डू इट इन केस काँग्रेसान तिकेट दिवना तुमी इंडिपेंडंट वचपाक रेडी आहा तर पळय आमी काँग्रेसीचे लॉयल सोल्जर्स आनी आमकां काँग्रेसीचेर विश्वास आसा की काँग्रेस ताका तिकेट डिनाय करची ना सो वी आर वीथ द काँग्रेस